ना भाई भाई तो लोकल ना है काय करेल याद लागला मग काय करेल ना पकायचं आता पड हां ये मत ये ना मग लाइट फुल कर रहा है लाइट फुल कर रहा है
Check this. Check. Light machine. Must light. माइक चालू करा मला. माइक चालू करा मला. येवकार हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक नाटरसिकांक माये मोगाचो येवकार. श्री गणरायाक वंदन करून आणि श्री विठोबाच्या पांया कडेन नतमस्तक जावन कार्तिकोत्सवाच्या ह्या तिसऱ्या रातीक श्री विठ्ठल सेवक महिला नाट्य मंडळ तुमच्या मुखार घेवन येता 2 अंकी कोंकणी नाटक सून माय सून. सून माय सून. मूळ लेखक प्रमोद महाडेश्वर. कोंकणी अनुवाद अजित मंडळ. बसोवपी विठ्ठल सेवक मंडळ. नेपथ्य आणि ध्वनी संकलन दामोदर सावंत सांगे. व्यवस्थापक श्री विठ्ठल देवस्थान सांगे. या नाटकान भाग घेवपी कलाकार माय प्रतिका मराठे, सविता मनस्वी मराठे, शांता वैभवी मराठे, राधा आकांक्षा गोवेकर, सीमा अर्पिता नार्वेकर, रीमा सृष्टी माशेलकर, मॅडम कालिंदी करपे, रती वेदांगी नार्वेकर. तर विठ्ठल सेवक महिला नाट्य मंडळ तुमच्या मुखार घेऊन येता 2 अंकी कोंकणी नाटक सून माय सून. सून माय सून. सून माय सून.
आगो आगो सौकावलय आयकत बीन खातली तुका ती खातली या मोठेले कोण ग भिता चल नाचया आम्ही तुम्ही अजून ओय शी तकली खातात सामकी आवय ती आवय भुरगी तशीच माथ्यार बसून दवरल्या शी सायबा सकाळच्यान कांयच खावना उपास न्ही आज च्या बरोबर फक्त 2 बशी शीर खाल्लो तितलोच भूक ती सांगून लागता मागीर 1 ग्लास दूध आणि 4 बशी उसळ खाल्ली तितलीच उपासाचे जेवण ना न्ही मागीर 4 केळी आणि एकूच आपोल खाल्लो तितलोच कांय आस भितर पयली खीर खाता हांवें चिंतलां चड खावप ना मोठे जाता खंय म्हणून खावपाची कमी केला पूण म्हजी सून म्हणटा हांव खंय भरपूर खाता आतां कितें खालां हांवें उपासूय करप ना शी बाय असली सून दुस्मानाक सुद्दां नखरे देवा लागली रातची आयदन फोडपाक आगो तुज्यान जायना जाल्यार आसूं ती हांव घासता मागीर तूं आज दवर तशीच आज म्हज्यान जायना आज उपास म्हजो राक्षण खंयची आगे मी आयदन वाटेरच दवरल्या मातशी गोंय दवरपाक जायनाशिल्ली तुज्यान येवन बसले भोगता तुज्यान जायना जाल्यार आसूं ती हांव दवरता म्हज्यानाच जायना आज उपास म्हजो कितें जायना मातशें सांगल्यार जायना दीस गिळपाक जाता कितें घालो गो राक्षिणे हा आज उपास मुगो म्हजो हय उपास कसलो च्या बिस्कीट उसळ शिरो काळींग काळींग फोटकिऱ्या काळींग केन्ना घालो गो हांवें हाडू कापून काळींग नाका नाका काळींग कोणी खावचें त्या म्हशीन आनी हांव कोणा दित तर म्हणजे हांव म्हस तुका आनी म्हस म्हणपा जाय मागीर कित्याक म्हटलें आगे काळींग खाल्ले उपरांत साली म्हशी दिवपाचें म्हणटा हांव हय दी दी साली दी न्ही ना जाल्यार काळींग दी त्या म्हशीक ना जाल्यार तूंच खा वेळ्या करून हा वेळा रात दाखयत तुका हां हॅलो आयकपाक येना हाय तूं गेलें मागीर सांग पयलीं म्हजें आयक तूं गेलें तें एक्सपायर डेट जाल्ले आवयच्यान चडच जालां तूं तें घेवन चल हांगच्यान आगो बिगो कांय ना तिका व्हर हांगच्यान तुजे बरोबर व्हर बोटीर आनी उडे उदकान बरें दवरता आगो सविता कितें गो कितें जालें तुजें समजना कांयच काय मोद मारलो गो तुका आतां तुजी कितें जाली गो राधा कितें जालें हय कोण वाटे गेलो गो तुज्या कोण गेला तूच गेला तुवें कोयर मारून कोयर सगळें हाडून म्हाजे हितून आंगणान कित्याक उडयलो गो हांवें उडयला आनी कोणें तर तुवेंच हय मुद्दाम उडयलो कित्याक गो झगडपाची फुरफुरी मारले म्हाका मारिना झगडपाची फुरफुरी तुकाच मारली ती झगडपाची आनी चाडयो करपाची हांवें कितें केलें गो तुजें कितें केलां तुवें आमचे फाटे कपडे सुकपाक घातले तें कितें गो आब्बा तुमची वाट आनी केन्नाच्यान गो कितलीं वर्सां जालीं आमी त्या वाटेन चलता जाणा तूं कितलीं वर्सां जालीं ती पयलीं म्हजो माय माव भोंवताली मागीर म्हजो घोव भोंवपाक लागलो मागीर हांव भोंवपाक लागलें आनी आतां म्हजी भुरगीं भोंवतात मागीर तुजी नात्रां भोंवतली मागीर तेंची भुरगीं भोंवतली ही गांथन तूं म्हाका सांगनाका तुवें पयलीं पयलीं वचून कपडे काडटले ना तुजे कपडे उजो लायतले तुवें पयलीं सगळो आंगणान म्हाज्या कोयर कित्याक उडयलो तो पयलीं काड नाल्यार अख्ख्या गांवाचो कोयर हाडून तुज्या आंगणा उडयतलें आब्बा चड उलयनाका कितें करता तूं कितें करतलें सांग तुज्या घरा आयलो कितें करतलें तूं आगे आगे काकी काढला तो कोयर हांवें आतां झगडी नाका तुवें कित्याक काडलो घोडये हात फुरफुरताले हय फुरफुरताले तुवें कोयर काकील्या आंगणान कित्याक उडयलो तूं मागे झगड्यांक फुरफुरता देवा म्हज्या कसली चली गो तूं स्वता म्हज्यो पुण्या करता हांव आवय मुगो
मागीर कितें जालें खरें तें खरें खरें ते खरें आणि हे बायलेन तुजे लाडक्या काकी आमची वाटेक कपडे सुकपाक घातले ते दिसना दोळे फुटल्या गो तुझे ते दिसना तुका सामके दोळे फुटल्या ए मम्मा हांगा यो हांवें ते कपडे काढले आनी दुसरे कडेन सुकवा घातल्या तुय काडले कित्याक गो घरची कामां करपाक चोर मारता मुगो तुमकां आनी सगळा वेगळी कामां करतात ह्या बायले सांग वच म्हूण हांगच्यान वता वता कोण लागता तुझ्या त्या फुटके तोंडाक हय हांव फुटके तोंडाचें हय तूच काकी हांगा यो तू मगे तिचे फाटल्यान लागनाका ती आवटी चड शाणी ती तू देर शाणी न्ही तू चल हा खरें वता दुसरे फाट उडय तू खैरा सकट तुका उजो घालता आब्बा राव गो तुका यो यो काकी यो यो तू मम्मा हांगा यो कितें अवतार गे मम्मा तुजो सामकी राक्षीत कितें देवा म्हज्या कितें सोंसतलो स्वताची चलया दुश्मन यो गेली ती हिडिंबा हय तिचे मुखार स्वता वयचो अपमान करता हांव माता मुगो तुमची तुमकां कितें माया ममता आसा गो आतां ही आनी कोण माया आनी ममता हांव जाल्यार वळखना मुर्खा तोंड फोडटलें धरून म्हाका वळखून तूं आतां तुवें सांगलें मगे तूं माता म्हणून आतां तूं काली माता काय दुर्गा माता हे मात हांव नकळो फोडू तोंड तुजें घात पोटा दाखव तूं कसली मात ती मातूय आवय किंमत दिना शी म्हजेंच नशीब फुटकें हय हय फुटक्या नशिबाचेंच तूं कुसलावणे खंयचे आतां तूं आयली जीव खावपाक आनी राव तूं शांता हांवें कसली कूस लायल्या गो तें झगडपाक आयलां तें तुमकांच माय सुनेक पाडेली संवय झगडपाची घरान झगडी ती झगडी शेजाऱ्या कडेन सुद्दां झगडी बरें बरें तूं सामकें शांत नांवाची शांती तूं हांगा कसली शांतताय करपा आयला शांतताय न्ही हांव एक जाप विचारपाक आयला कसली गो बाये कसली हात चड उसळटे न्ही तुजे कितें जालें गो कितें जालें सकाळी सकाळी तुवें आमच्या बुकल्याचो पांय कित्याक मोडलो गो बुकल्याचो पांय आनी हांवें राव 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 हांवें मोडूं ना मागीर कोणें मोडला तर त्या म्हशीन मोडला तो म्हस कोणाली म्हस आनी खंयची म्हस राव धाडटा तिका दोकेच मोडा त्या म्हशीचे म्हस केन्ना काय घेतले आमच्यांनी म्हस हरशीं झगडपाक हुशार आतां आनी म्हस येतल्या आमच्या पोरसान कांयच रोवपाचें ना राखतलो कोण ह्या म्हशीक कोणा म्हस म्हणटा गो वाकुटा दाखव तुका कोण म्हस ती वाकुट म्हणनाका पयलीं सांगता तुका कितें करतलें आमगेर येवन म्हाका म्हस म्हणटा म्हस म्हणप बरी भास गो हांव म्हस म्हणटा तुका तुजी सुनूच तुका म्हस म्हणटा हय त्या माकडिणेक मागीर पळयता तूं हांगा कित्याक पळोवंक पडटा गो बॉम्ब हय बॉम्बूच फोडपाक जाय तुमचे कित्याक ग महाराणी कित्याक तुवें आमच्या बुकल्याचो पांय कित्याक मोडलो गे दाणो मारून तुजो दोको मोडल्यार जाता राव राव सांगता बुकल्याचो पांय कित्याक मोडलो तो तुमचो बुकलो आमगेर रातचे घरा येवन नुस्तें घेवन धांवता पयलीं दुदाचो तोप उमटितालो आतां कितें काय म्हळ्यार नुस्तें घेवन धांवपाक लागला नुस्त्याच्यान दुदा खातीर बुकल्या पांय मोडप दाणो मारून तुजो पांय मोडल्यार जाता तुजी ते नुस्त्याच्यान बुकल्याच्या तुजे ते नुस्त्याच्यान दुदा पयशे कितले जाले ते सांग आत्तां हाडून तूं तोंडार मारता गो बरें उलयता मुगो हा नुस्त्या पयशांचो नेट दाखयता अयो लाग चल हांगसरले खंय चल तुवें बुकल्याचो पांय मोडला सारको करपाक खर्च आसा ते कोण दितले पयशे ना दिना खर्चा पयशे जात ते कर जाता ते कर बरें आसा तूं योच आमच्या सायडीन दाणो मारून तुजो दोको मोडना जाल्यार म्हजें नांवूच शांता न्ही आनी त्याच दाण्यांनी तुजी बोडकी फोडना जाल्यार हांवूच न्ही आगे कित्याक झगडटा ओगी रावा मातशी लोक सगळे लोक जमल्या शांता की तूं चल घरा ह्या आज्जेन तुज्या बुकल्याचो पांय मोडला शांता की आय तुज्या बुकल्याक आमी मंजातीच्या डॉक्टरा कडेन व्हरून बँडेज करून घेवन आयली बरें जाव गो बाये तुजें म्हजो सामको जीव आशिल्लो त्या बुकल्याचेर पांय बरो जातलो मुगो हय हय 2 दिसांनी सारको चलपाक लागतलो राव गो त्या बुकल्याक दोतोरागेर व्हरून हाडटा पयशे कोणे दिले
आगे काल तुवेंच सांगून आशिल्लें बँकेच्यान पयशे काडपाक. म्हजे पयशे हय तुमकां जाणटे लोकांक मेळटा ते पेन्शन 2000 रुपया. तुमी म्हजी 2000 त्या बुकल्या मोडली गो. आगे 2000 न्ही फक्त 200 रुपया आनी हे घे तुजे 1800 रुपया. बरें जाव गो बाय तुजे बुकलू तुका आशिर्वाद दितलो. हिकानी आशिर्वाद. चल चल वचनचे चल चल न्ही तू योच परत बुकल्या वाटेक दाणू मारून तुजो बुडकुलो फोडना जाल्यार म्हजें नांवूच शांता न्ही. तुका राव गो. आई हांगा यो. तुजें कितें जालें गो आतां? काकी चल चल सांग तुज्या आजेक बरें जावपा ना. कितें जालें गो? हा हांगा यो गो. इतलो मोग गो तुका काकीचो. पुरो घ्या ही झगडी वाज आयलं. घरा एक तुमची माय सुनेची झगडी जाता ती जाता. भायरूय शेजारा वांगडा लोक पळय गे कितें म्हणटात ते. लोकां तोंडा व्हरून घाल गोबर. म्हाका लोकांचे पडून गेल्ले ना. कापस्ताद असल्यार म्हजे मुखार येवन उलय सांग. एक एकट्याक कोपडी पिल्ट पळय तशें पिळून काडटले. पाड पडप. कितें म्हणलें गो? कसली पकड गो? तुका मुगो चड सुबेज जाल्या तुमी. आणि तू गो दोगांय भयणी मेळून म्हजो जीव खाता. तुका शी शी कसली भुरगी रे देवा. सून ती सून भुरगी तिच्यानी ऊन. वाज आयला. सदा झगडी घरा झगडी भायर झगडी कितें म्हण करपाचें गो? तूं कितें बेसतो गो? सुटी केन्ना सोंपता ती पळयता. सगळीं घरा येतगीर बरी खेळटात खंय खंय भोंवतात आनी आमचो डॅडी आसता भायर आनी मम्मा आनी आई म्हटल्यार इंडिया आनी पाकिस्तान आनी शेजारी आसा ती तसलीच. तूं कितें गो करता? मागीर हांव कितें सांगता तेजेर तुजें लक्षूच ना. मम्मा आनी आई झगडटात मगो. हय ती दोगी जाण काकी झगडटात मगो. हय. जाल्यार आतां आमी झगडया. सॉरी पूण कितें पूण करून तांकां एक करपाकूच जाय. उपाय बी काय ना. सुटी सोंपली की या आमी हॉस्टेलान हेंका झगडू. ना गो सदा झगडी बरी न्ही. सांग कितें करया? तकली फोडया आमची. डॅडी फोन करून विचारता आमकां मम्मा आनी आई झगडटा काय म्हणून. मागीर आमकां फोटो लावचे पडटात की ती झगडनात म्हणून. आतां कितें करया सांग? कितेंय पूण करून तांकां एक करपाकूच जाय. खंय गो कोण ती? मम्मा आसतली. कितें करतात गो? काय ना प्लॅनिंग करताली. प्लॅनिंग? कसलो प्लॅनिंग? स्वच्छ भारत अभियान. कितें? स्वच्छ विचार अभियान. गांधी सांगी खंय स्वच्छ विचार आसूंक जाय. झगडी बीन करपाक जायना. कोण झगडटात तर गो? कोण ना आनी लोकांक टायम का आसा आतां झगडपाक. पुरो कळ्ळें तुजें उलोवणें. चड शाणें जायनाका. चल राधा आनी शांता काकी कापय. कित्याक गे आज तेंच्यांनी कांयच करूं ना. सकाळीं तुमी झगडिल्ली तितकीच मागीर तेंचो आवाज सुद्दां ना. तुका सांगला तितलें काम कर. चल फोन करया मगे. कर. हॅलो काकी हांव गे सीमा. हय मम्मान तुका मातशी यो आनी चल म्हणून सांगलां. कित्याक तें खबर ना. राव हांव उलयतां. हॅलो कोण राधा गो? आगो कितें जालें जाणा आज आमगेर मॅडम येवपाची आसा जेवणाक. सो तूं मातशी हेल्प करपाक येतली म्हाका? मायक तिगू कोण सांगतलो? तूं येता मुगो? आनी बरोबर शांताकी घेवन यो. आं बरें. कितें गे आयज मॅडमशी येता जेवणाक? आगो आमचें प्रमोशन आसा म्हणून मॅडम सगळ्यांगे वचून कितें ना कितें जेवन नाल्यार खावन पळयतली. आनी कोणाचें रुचीक आनी बरें दिसलें ताका प्रमोशन. शी सामकी फुकीम गे ती तुमची मॅडम. ए मॅडमीक कांयच म्हणनाका सांगून दवर तुका.
आणि तुमची ती आई महाराणी खंय गेली? जाले येत काय असा कामावेल्यान लागली माझी फाटी आणि किती म्हणताले ग तू महाराणी? देवा साहेबा ही आशिल्ली फाटल्यान ही कशी पळोवना हांवें. हय हय दोळे फुटल्या तुझे. हांव दिसली की दोळे फुटता तुझे. देवा कसली सून दिली रे तू अशी. पुरो पुरो तूच आशिल्ली म्हजी नशिबान माय म्हणून. मागीर कितें आयली ह्या घरान? हांव येवना तुजोच चलो आयिल्लो पांय पडपाक. असली माय मेळटली म्हूण कळिल्लें जाल्यार लग्नच जायनाशिल्लें हांव. मग केल्लो न्ही ग तुवें? काय बरी सून पळयल्ली हांवें चल्याक. पूण ना हेंच जाय म्हणपा लागलें. शी हांव लागूना तूं चल्या फाटल्यान तुमीच आयिल्ली पांय पडपाक. हय आमी आयिल्ली. तोच आयिल्लो लेमडो कसो. हय म्हजे चल्या लेमड म्हणनाका. आत्तां फोन करून सांगताले. सांग सांग म्हजो एक होतो हांव तेका लेमडो म्हणून ना कमडो म्हणून तुज्या माथ्यार कोण दिला? देवान दिलो न्ही गो ही डिंबा सून म्हणून. शी दीसभर ऑफिसान मरपाचें आनी घरा कडेन येवन हिची किरकीर आयकपाचें. कितें हांव किरकिरे? तूं किरकिरे तूं फिरकिरे तूं फिरकिरे. शी ना तर हयची नाच रंग बंद करना कुळाची नांवच सांगचें ना. राव फोन करता ताका बाबू. हॅलो बाबू केन्ना येवपाचो? हा बेगीन यो. ह्या बायलेन तोकडी खाली म्हजी सामकी. बाय रागान सडसड मुगो. रागान सडसडती आत्तेबाय न्ही. मागीर कोण तर ती? ती एक माय सुनेची माय. मागीर ती अशी कित्याक फडफडटा? पेटलां सुनेचे आनी मायचे पेटलां उज्जो. मागीर हांव कितें म्हणटा जे होतया ते हरशीं म्हणून कितें दीसभर झगडत आसतात. आमी चाळयाळी आमी झगडाळी आयकून जीव चिडमिडटा. हय गो सर फुडें. चल फुडें. आत्तेबाय बरें बाबू दवरता. आं बरें. राधा शांता आयली तुमी? खंय उज लावून आयली? आतेबाय कितें गे रागार आमचेर? आमचेर कित्याक रागार त्रास करता सून. सून हाडल्या हून चटके बसतलेच. आत्तेबायक सुद्दां कळटा चटके दिवपाक न्ही गे आत्तेबाय. उलोव नाकात म्हजे कडेन. कित्याक गे रागार कित्याक आमचेर? चल या गो शांता झगडू आनी मरू मायसून. आतेबाय एकटी पडटली म्हूण आयली आमी तिका साथ दिवपाक तिका आधार दिवपाक. आमकां म्हणून सोडूच जाय लोकांच्यो गजाली. घरान कामां ना गे आमकां. चल या गो राधा. रावा गो मातशी रावा रावा अशें रावा गो अशी सारकी रावा पळोवया. म्हजी टिंगल करतास आवय गे. पळयलें मगो फक्त 4 बोटां दवरिल्लीं. आवय याद जाली तुमकां. आख्खो पांय दवरिल्लो आख्खी फॅमिली याद जाता अशी दवरूंक. नाका नाका नाका. उजो पेटला तेल घालून आयल्या. हांवें आयकुना हांव बेड्डें. म्हजे वायट चित्ता तुजी न्ही गे तुजी सुनेचें. आनी आमी तुजें कित्याक म्हणून वायट चित्तली? आमचो आनी तुमचो कितें संबंद? ह्या संवसारान कोणाचें बरें म्हणटा तें चिंतपाचेंच ना. चल या गो मरू माय सून झगडून झगडून. तुजीच सून तुजी वायट चित्ता आनी म्हणटा कशी रेडो आसा भायर सुशेगाद आनी म्हस हांगा आमकां खाता. म्हणजे गो म्हटल्यार तुजो गोरेडो आनी तूं मस अशी म्हणपा लागली. राव ताजो बापायलो गोटो गो हो. हा आनी म्हणटे कितें जाणा आयज ह्या माय गोट्यान बांदूनच रावतली आनी दितली कुण्या फेड. बरो कालोवन उदकान फुलोवन फुगोवन. राव ना ताका कायल्याटाचो डाग दिना आनी लागली राशी आयदन फोडपाक. फोडली सगळीं आयदनां. आगो येते ती आते बाय आमी आसा तुज्या वांगडा. आगे आयली तुमी राधा शांता लायली सुट्टी. ही आनी कितें गो तुमी फोन करून आपयली म्हूण आयले आमी. म्हणल्या गो आमी सगळ्या कडेन सुट्टीत लावपाक भोंवतात. तुवें फोन करून आपयल्लें म्हूण आयिल्लीं आमी कितें काम आसा म्हणून. शेजार धर म्हूण आयिल्लीं आमकां कितें कामां ना. बरें केलें आयली ती.
आयज म्हजी मॅडम येवपाची आसा जेवणाक आवय गे आवय गे कित जालें गे माझ्या कमरानू दुखत गो बाये आवय पांय बी जाल्या सामको दुखत गो आणि तकली आवय असल्यार मुगे दुखतलीच ती म्हणजे गो म्हजी तकली जाग्यार आसा तुजीच तकली डॉक्टरा कडेन वचून चेक कर म्हजी तकली चॅक करपाक हांव दिसभर घरा फिरगाना लोयणा कितें गे सायबिणी तोंड पळया गो हिजें हांव दीसभर फिरगता आनी लॉयट गो तुजी जिबे हाड बी ना मुगो हाडां हाडटा तूं खावपाक तुजी हाडां कुत्र्या सुद्दां नाका तरी नशीब म्हजो पूत कामा निमतान भायर आसता म्हणून ताजी सुद्दां हाड करून खाता आशिल्लें अशें कितें उलयता गे आत्ते बाय उलोवनी फुकटची मेळटा न्ही फुकटचें कितें फुकटचें म्हजोय खो जोडटा रेड न्ही गो तो तूं 4 बुकां शिकलो म्हणून चड नेट मारनाका शिकलो खंय शिकला खंयच्या मास्तरान शिकयलो म्हणून देव जाणा आई तुका सांगून दवरता आयज म्हजी तकली पिड्ड्यार करनाका म्हजी मॅडम येवपाची आसा आयज जेवणाक तिची फुड्या तुजी किरकीर नाका म्हजें प्रमोशन वतलें बॉब खंयची बॉब 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 घालता आतां तुजेर आनी तुजे त्या मॅडमीचेर येवनीच तिका राव आसूं गे आते बाय अशी थंड जा हय तेच तर पळय तें हांव थंड जालें की हें सुशेग देवा म्हज्या म्हजो पुलाव करपाचो आसा छोले करपाचे आसा मणगणें करपाचें आसा मणगण करताले गो म्हाका रूच आयली यो मागीर घेवपा आते बा अशी कितें करता खावपाक सामकी फुड मगे तूं आगो मणगण बरें करता ते जिबे रूच आयली आते बाय सून ती सून मेळटा म्हणून खायत रावं नाका हय गो पूण मणगणें बरें करता गो तें हय गे बरें करता म्हणून खायत रावं नाका कितेंय घालून दी खावन मरपाक हें म्हाका खावन मारतलें हें हांवूच ताका लोळोन मारतलें हांव म्हळ्यार कितें समजल्या तुमी चवथीची नेवऱ्यो काय दिवाळीची फोव गो हा खावन मारतली खंय ना जाल्यार ताका कायलाटाचो डाग दिना न्ही कुळाचें नांवूच सांगचें ना बरें गे येता आमी रावा गो मातशी खंय वता मागीर बाये ओगीच आमचेर येवपाक नाका मागीर सुनी आनी माये मदीं आमी कित्याक हांव आसतना तुमचे कसलेच कांय येवपाना बिनाका आतां ह्या सुनेक कशी बूत शिकोवपाय म्हणटा बुद्ध शिकोवपा जाय मागीर आमी कित्याक आसा तर आमची गोळी तुजी बंदूक पेटे फार कर सुनेक थार ठार म्हणजे खून ना गो बाय म्हज्यान खून जावपाना खून न्ही गे आगे तशी म्हण आसता आमचे वयल्यान सुनेक बुद्धी शिकोवपाची कितें करचें पडटलें राव सांगता येत गो मुगे मोठ्यान सांगपाची गजाल न्ही वंटेक सुद्दां कान आसतात रावा आमचे वंटे काल आसतना पळोवन येता शी आते बाय कितें करतात आगे तशी म्हण आसतात सांग बरं आतां हिका तर आयज तुज्या सुनेची मॅडम जेवणाक घेवपाची आसा तुमगे प्रमोशन आसा तिका जर तिका जेवण आवडलें जाल्यार तिचें प्रमोशन नक्की जेवणा कितें करता जेवणा ती शोले करता पुलाव करता आनी मणगणे करता शी आयकय गे खावपाक सामकी फुडें मगे तूं तातूर तूं त्या छोलेन आनी पुलावान मिरसांगेचो पिठो घालपाचो मागीर ती मॅडम खातली आनी मागीर कितें जातलें तें सांग कितें गब्बर सिंगची फायरिंग नो प्रमोशन डायरेक्ट डिमोशन तिका कामा वेल्यान काडपाना मुगो कामा वयल्यान काडपाना फक्त प्रमोशन जावपाचें ना बरें आनी तिचो मत चिंतलो हय गो सारकी तुजें आतांच वता रांदची कडी आनी मिरसांगेचो पीठ घालता मागीर शोले म्हाका गोट्यान म्हणटली राव तुका आनी तुजी मॅडमीक कशें दाखयता तें पळय आतां गब्बर सिंग अरे चल गो शांता आमी पळ काडया काकी हांगा या आमी सगळें आयकलें
फंक्शन जावपाचो आसा मणगणे करपाचें आसा पुलाव छोले करपाचो आसा आनी मिरसांगेचो पिठोय पडपाचो आसा मागीर नो प्रमोशन डायरेक्ट डिमोशन. पूण हें मम्माक खबर ना आपय गो राव गो खंय वता हे मम्माक सांगनाकात. कित्याक सांगनाका तुमी हांगा चाडयो करपाक आयल्यात आगो ओगी गो खरेंच आमची कांयच चूक ना खरेंच तर. ना तुझ्या आजी ना आजयेन बीन कांयच ना प्रॉब्लेम तुमचोच तुमीच तिचे कान भरल्यात. चूप ओगी हे मम्माक सांगनाकात आमी तुमकां जाय ते दितात. किती दितली म्हाका न्यू ड्रेस जाय. म्हाका न्यू ड्रेस जाय. कितें दोगांकूय न्यू ड्रेस? आगे कित जालें कसलो न्यू ड्रेस काय ना मम्मा हांगा यो. आमकां मगे दोगांकूय ही दोनी काकी न्यू ड्रेस दिवपाची आसा. ड्रेस कित्याक गो आमी कांयच सांगपा जायना म्हणून कित सांगपाक जायना काय ना न्यू ड्रेस दिता म्हणून सांगपाक जायना आनी काय ना. आगे ती सुटयाने हांगा रावपाक आयल्या न्ही आनी आमी ताका कांयच दिवना म्हणून न्ही गो शांता. हय गो राधा. आगे हें आनी कित्याक आसूं दिता आमी. बरें तर दिता जाल्यार बरो उंचीचो ड्रेस दियात. उंची काकी म्हाका वरा ड्रेस सिलेक्ट करपाक. हांवूय येतलें म्हाका बरो ड्रेस घेवपाक जाय. आगे राव गे तूं म्हाका हेल्प करपा आयिल्ली न्ही कित जालें कितें सांगू बाई तुका बरें म्हारग पडलें तें आमकां. न्ही गो आसूं तें शांता? कितें पूण तुमी जेवून जालां ना छोले बरो जाला पुलाव वा आनी मणगणे हा पूण तुमची आई म्हाराणी खंय गो गेले ती भितर भायर सरता तुमची मॅडम येवपाची आसा न्ही कितें इम्प्रेशन पडपा नाका म्हणून गेले भितर भायर सरपाक. थंय जावपाक तिका कोण कितें पळोवपा येवपाच तर म्हणटाली तुजी मॅडम येतली खुश जावन वचपाक जाय. मॅडम आयली दिसता. येयात मॅडम. येयात. हॅलो हाय हॅलो मॅडम तुमचीच वाट पळयताले आमी. खाट कित्याक ती हांव हांगा न्हिदपाक येवना. मॅडम खाट न्ही वाट फाट माझी फाटीक कितें जालें गो माझी फाटीक कितें जाला पळय गो माझी फाटीक कितें जाला. मम्मा तुजी मॅडम बेड्डी दिसता. मॅडम हांगा यो. हाऊ डू यू डू? झाडू हांव हांगे झाडू विकपाचें दिसला गो तुमकां. सविता व्हॉट इज दीस? मॅडम कानाची लाया न्ही ओ सॉरी म्हजें अशेंच कानाचो मातसो म्हाका प्रॉब्लम आसा म्हाका येवपाक लेट जालो सॉरी आ. ना तशी काय ना येत बसत. ही दोगांय म्हजी चली. जेवली हांव येवच्या पयलींच जेवली. मॅडम कानाची लाया. बशीन हांव केन्ना बशीन भोंवता गो म्हाजे कडेन गाडी ना गो एका बरोबर चार गाडी आसा गो म्हाजे कडेन. देवा सायबा ही कोण? ही आमची नेबर. हा ही नेर्वकारा जाल्यार ती हांगा कितें करता? सविता कसली मॅडम गो तुजी फुटकी फुनेलाची. मॅडम ते काना मशीन लाया न्ही हय मशीन आसा डोंट वरी. ही चलये तुजी. इकाने आमी कोण दिसली काय मम्मा दोळे पूण सारके आसना गे हिचे. हय हांव बरें आसा. तूं कोण तुजें नांव कितें गो? सीमा. कोण? सीमा. आसता कित्याक गे नांव गो तुजें लिमा. आनी तुजें नांव गो? मॅडम हांगा यो. मगेलें नांव मगे कोण? गुड नेम सविता तुजी धाकटी तूं मातशी आवडी गो बेश्टेच कोण येता करून. मॅडम ते काना मशीन लाया. लावूंकूच ना हांवें पाड पडूं म्हाजें अशेंच. ही कोण? ही आमची नेबर शेजारिणी. जेवणाक आयल्या दिसता. ना गिळपाक आयल्या. कितें? रावा मातशें
बरेंच. तुम्ही वचा मुगा पुलाव छोले खावपाक. ना ना पुलाव नाका छोले नाका फक्त मणगणे. कित्याक गो? या गरिमा आमी. अगो ये आत्तेबाय आम्ही सांगले तशेंच केला न्ही. हय तर तुम्ही सांगले तशें केला. बरेंच तीख जाला. म्हटल्यार शोले जबरदस्त हिट. शोले सक्सेसफुल जाल्यार आमकां कितें? तुमकां मणगणे. पूण घरान सुरू जातले तुमच्या मायेचे रणगाणे. आवय गे पिचल मॅडम. छोले मॅडम उदक हाडू. हाड उदक हाड. मॅडम मुद्दम केलें तिणें. अशें हय. घेत मॅडम. ना पयलीं छोले खा मागीर उदक पितात. चल हाड छोले. हाडटा. मॅडम तिका मात सुदरानू येना. अशें सगळ्यांच्यानीच केला. अशें तिने फक्त मिरसांगेचो पीठ घाला. तो सुद्धा मुद्दम. अशें छोले घेत. घे खा. आवडली. पहिले मगो आपली मॅडमीक ती खाऊन मारू सोदताले. हय. ना मॅडम म्हाका खबर ना कशी तीख जाले. हांवें टेस्ट केले तेन्ना सारकेंच आशिल्ले. मागीर कोणी पीठ घालो? हांवें काय मॅडमी? तरी बरें मॅडम तुम्ही चड खावना. जीव फुट्टा आशिल्ली. अशें रांदपाक मॅडम मात सुद्दां येना. सगळीं कामां म्हाका करची पडटा. वयल्यान दीस रात झगड्यो न्ही गो. मॅडम आमची झगडी ऐकून आमची तकली सामकी उसळपाक लागली. अशें हांव जाल्यार कानान कापूस घालून दोळे बंद करून न्हिदता. अशें मॅडम हांची कांयच आयकनाका तुमी. चूप. तोंड घेवन आनी उलयता. तुका कितें दिसलें? मॅडम म्हळ्यार कोण माय दिसली? माय योगी रावता म्हणून मॅडमय योगी रावतली? हय मॅडम ही काणी प्रमोशन न्ही डायरेक्ट डिमोशन. मॅडम म्हजें चुकलें. परत अशें जावचें ना. नो मिस सविता नो क्राईंग. म्हाका तुजें जेवण खूपच आवडलें. तुका कशें कळ्ळें म्हाका तिखट जेवण जाय? कितें? हय म्हाका तिखट जेवण आवडटा. सविता यू आर ग्रेट. म्हाका तुजे छोले खूपच आवडले. दी आनी दी खाता. घेत मॅडम. आणि तुम्ही जर कोणी छोले खायना जाल्यार म्हाका घर व्हरपाक दी. डब्यान घालून हांव घर व्हरता. सोका मॅडम घशा लागत. नो मिस सविता तू कांयच भिनाका. हे तिकट कांयच न्ही. सविता हांव तुज्या जेवणाचे डबल खुश म्हणून तुका डबल प्रमोशन. कितें? थँक्यू मॅडम. आतेबाय मिशन छोले फेल. लागला तो लोणचांनी. हॅलो. हांव सविता. हय बरें आसा आमी. तुमी कित्याक फोन केल्लो काय म्हणटा? हें पळयात आतां चडच जालें तुमच्या आवयचें. तुमी बेगीन येयात. म्हज्यान सोंसपाक जायना. कितें केलें? आयज तिणें म्हजे मॅडमीक सुद्दां सोडूना. म्हजें काम वता काय जाल्लें. तुमी तें घेवन वसात हांगच्यान. घे हांव वचूं घर सोडून. केन्ना येता? बेगीन येयात. आनी कितले पाशेस काडपाचे?
सगळे पाशेच पिड्ड्यार झाले. आता तिचे ठोसा करून उडयता आनी करता तिचो मसाला डोसा आनी बसता काटे चमचे घेवन खावपाक. म्हजे कामा वाटेक येता तें कांय ना, तुमी बेगीन या. दवरता. हॅलो भाऊ रे, हांव रे खाऊन रे. हांव ते खेती न्ही रे, ते रे तुगेल ते तुजी भयण तेती रे. हय तेती उलयता. ते फोर्तुगीज ते हांव येता रे तुमगेर 4 दीस रावपाक. हय त्याच खातीर फोन केल्लो. आज न्ही आतांच येता. हे पळय भायर चल्ला. तुमची खूब याद येता रे बाबा. आ कितें म्हणो तुजी बायल आवयगेर गेल्या. बरें जालें, ना जाल्यार हांव येता म्हळ्यार गोळे फोडटा सामकें. बरें दवरता. मागीर उलोवया. खूब कितें सांगपा जाय. हिची गजाल्यो. बरें हांव दवरता. ते पळून वचपाक सोदता तर आमची सासूमाय. म्हाका भाव ना भयण ना कोण म्हणटाली. आज चाडयो करपाक धांवता भावागेर. हांवूय पळयता कशी वता ती. येतो गो हांव भावागेर वचून. आक्षी पाड पडू अपशगून जालो. खंय वचप म्हळ्यार हे माजर आड येता. देवा पाव सगळी संकटां तुजी पांयां पोंदा दवर. येता रे बाबा. आक्षी आसूं आज कसली संकट येतली म्हण खबर ना म्हाका म्हजेर. आसूं वचपाचें मागीर पळोवया. हिचे नाकान दिसता जोल्लो गेला. ॲची करता. दोळे फुटके खंयचे. अपशगुन ल्हानपणा बापूय म्हणी म्हाका शिकपाक. केन्नाय पूण उपयोग जातलो म्हणून. आयज जालो पूण हो चड वेळ उरपाचो ना. दुसरो उपाय करचो पडटलो. राधा आनी शांता. हॅलो राधा, हांव गो सविता. आगो शांता खंय आसा? बरोबर आसा? कोणा घरा वाशी चडयतात गो? आयक मातशें. मम्मा बरें तूं दवरता येयात तुमी. मम्मा रिमा गे. हांव जाणा तुमी एक जाग्यार आसतात. सगळी सुटी काबार जाली पूण तुमचे खेळ सोंपना. अभ्यास म्हूण तो करना तुमी ह्या दिसांनी. हे पळय आयले. मम्मा हांगा या. खंय गेल्ले गो? हांव मगे राधा काकीगे गेल्ले. कित्याक? ड्रेस केन्ना दिता काडून विचारपाक. सामकी फोटींग मगो ती दोगां. ती तुमकां ड्रेस दितली आनी तुमी घालतली. रावात वाट पळय. रिमा तेंचे कडल्यान ड्रेस घेवपाचोच. ना जाल्यार साडी सोडया दोगांयची. अगो पूण ती मॅडम परतून येवकूच ना मुगो. ते भेड्डे याद पूण आसा मगो. आमकां मॅडमीन सांगला आई आनी मम्माची तगडी बंद करता म्हणून. आतां पळोवयात ती कितें करता ती. हय गो पूण तुका दिसता आई आनी मम्मा झगडपानात म्हणून. मॅडमीन आमकां प्रॉमिस केला. आतां पळोवपाचें. हांव फोन लायता. लाय. हॅलो मॅडम. हॅलो. हांव सीमा उलयतां. सीमा उलयता. अशें भिकणू उगडीता. भिकणू उगडीन गे. सीमा उलयता. सीमा. बरें सोमारा यो तूं सोमारा. पूण तूं कोण गो? पाड पडूया. एक भेटे एक मारतले काना बरोबर. कानान इल्ले गरम भिंडेल घाल भिंडेल. तूं मेंटेल. कोणा म्हणटा गो तूं मेंटेल? मेंटेल खंयचें? मोरू एक कान फुटकी.
मम्माची आणि आईची झगडी मिटयतली ती दोगांय मेळून एकाच फळां घालतली. देवा पाव सगळी संकट तुझी पाया पोना दवर. खंय वती गे? उलयले वत उलयले आयले हाड. आगे पूण खंय वत तूं? ते तुका कित्याक आवयन दवरला म्हाका राखपा. वच वच बापायगेर वच. ए कोणाला बापूय वयर काडटा गो हा. हांव म्हज्या आवयगेर वता तोंड फट्टल धरून सुबेज उलयले. आई हांगा या. तुजी कित जालो गो खापू? हांगा यो म्हणटा आनी आपुणूय येता मगो हांगा. सांग कित जालां? कित्याक रागार जाता? आवयगे वता आमगे. हय जाल्यार आवयगे तेच बापायगेर न्ही. आणि आणि बापायगेर तेच बाबागेर न्ही फक्त आवयगेर आवयगेर कितें? हय मुगो आवयगेर तेच बापायगेर आवयगेर तेच भावागेर. सारकी मुगो तुमचें. आतेबाय खंय गे भावागेर चल्ली? आयले आणि आज एकलेशें गो. आतेबाय खंय चल्ली? आयली बिल्ली आतां आनी खंय चल्ली? आतेबाय खंय भावागेर वताली. कित्याक गे? वरा मा बॅग भितर वरा आतां आनी खंय? आवयगेर आवयगेर कितली आतेबाय भावागेर कित्याक म्हूण वताली गे? तुका कित्याक गो? तुजी नाकार कोणी दिला? आवयगे 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 आवयगे. आगो आगो कितें जालें गो? कशें पडलें? पाय मोडलो म्हजो. काय जाऊ ना मग पळवूया. आवय आवयगे. शी देवा कसली पीड धाडली रे तुवें म्हज्या घरा आशिल्ली. अशी कितें उलयली गे आतेबाय? तुजो पाय मुरगळला मागीर कितें तरी करात. पाय मुरगळ जाल्यार कितें कर फुगडी घालून राव घालता. फू बाय फू फुगडी माझ्या सुनेचो पाय मोडलो मी काय करू. फू बाय फू फुगडी माझ्या सुनेचो पाय मोडलो मी काय करू. आगे तुम्ही फुगडी सदांच घालतात. सध्या हांगा यो पळय तिका. कितें जालें गो? चल चल गरम उदक उरना शेक मारपाक. पण हांव पाय सुजत जाल्यार सगळी घरची कामां तुकाच करची पडटली. राव राव हाडटा हाडटा. गेली गेली रावली भितर. कित जाली गे? कशी पडली? दुखता? सामकोच कसो मोडलो गे पाय? आतां कापचो पडटलो. ए ओगी रावले ती घोडये. आवयचो पाय मोडलो मगो आनी तूं कापपा चित्ता? काकी चड उलयला का तू ड्रेस दिता काय ना? ना दिवची ड्रेस. त्या बदलाक आमी तुज्या मम्मीचें हें काम करतात. सगळी फटिंगपणां सगळी फटिंगपणां हांगा पाय बीन कोणाचो मोडूना. या गो आमी. पाय दुखता. आवय आवय शी. घ्या गो घ्या गो घ्या गो. माराशे हांव मानना. म्हाका घरा कामां सावत्ता. आनी तूं गो? म्हाका कामां ना तूच मार. पांय सुजल्यार तुकाच सगळें काम घरांतलें. मारता मारता. मार मार आमी येतात आं. रावा गो मातशी. चाळीक दवरला. राव घेवन येता मातशी रावा. च्या गंजान उजवळली काय? सुनेची सेवा करची पडटली म्हूण च्याची निमित्तान धांवली भितर. आसूं गो तुज्या पांयाच्या निमित्तान आतेबायच्या हाताची च्या तरी पिवपाक मेळटा. याद कोण आसा मुगो तेगे च्या करपाक? मातशी रावा आतां. च्या चड गरम आसा. पयलीं शेक मारता. आवय गे आवय गे आवय आवय आवय. कितले गरम गे. मातशी गरम न्ही तें सोंसपाक जाय. इतले गरम? पळयात गो कितले गरम ते. पळया पळया गो. आवय गे आवय गे. आवय गे. कितें गे सामकी मारता आमकां. आनी जाय शेक मारपा जाय. नाका नाका. जालो गो जालो. दुखता अजून? ना ना. दारार कोण गो?
माझ्या सुनेचं पाय मोडला. राव राव कानाची मागची पहिली पळता आम्हीच घातले तिचे कानात नाल्या बॉब कोण मारताला. ओ थँक्यू मिस सविता. गुड न्यूज. तुमका 5 लाख मेळ्या. 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख माका कशे मॅडम? कोणी दिले? किती दिले? सांगत मॅडम. सांगता. तुझ्या आणि तुझ्या मायच्या हांवें नाव बरोवन धाडला संस्थेक. तुम्ही सिलेक्ट झाल्या म्हणून तुमका आता 5 लाख मेळू शकता. बेस्ट मायसून कॉन्टेस्टाक तुमचे नाव दिला. तुम्ही झाला. फकत एकच परीक्षा उरल्या. कसली? सांगता. त्यांचो संस्थेचो एक कोण मनीस तुमच्या मध्ये काही दीस रावपाक येतलो. त्यांचे फुटबॉल पडूंक जायना. ते तुमगेर काही दीस रावतले आणि परततले आणि मागीर बेस्ट मायसून सिलेक्ट करतली. पूण आमकां 5 लाख कशे मेळटले? सांगता. सर्तीक काही 5 मायसुनाच्यो जोडी आसा. तातूंतली काही एक जोडी वेचून काडटली आणि तांकां 5 लाख रुपयाचे इनाम फावतले. खरेंच? वा. आगो तुझं पाय मोडलं निघान तू नाचता. 5 लाख ऐकून जावलो पाय सारको. अरे देवा कळ्ळें तर तुमका हांव बेश्टें करतालें तें. हय आमकां पयलीं खबर आशिल्लें. म्हाकाय खबर आशिल्लें म्हणून बरोच गरम उदकाचो शेक मारलो. आई हांगा 5 लाख ते कितें उलोव नाका. तुमची परीक्षा घेतात ती. जोगडी म्हणटा ती नाका. तू कोण का म्हाका सांगपा? आजी म्हजी. वच बरी ते वच. आई ते आसूं आता. तुम्ही मायसून न्ही तर आवय दोगूशीं रावपाक जाय. एकामेकाकडे बरे भशेन रावपाक जाय. एकामेकाची काळजी घेवंक जाय. तरीच ते 5 लाख तुमकां मेळटले. 5 लाख करून घाल चुलीन ते. आई वॉचान सोडनाका. अशी कितें करतात तुमी? फुकटचे मेळटली ते 5 लाख. अशें फुकटचें मेळना. बरी मेहनत करची पडटा तुमकां. ते कोण तुमगेर रावपाक येतले तांकां मात्तूय दुबाव पडपाक जायना. ताका दिसूंक जाय तुम्ही मायसून न्ही तर आवय धूव भशेन रावपाक जाय. आवय तू आणि ह्या सुने बरोबर हांव तयार ना. आई अशें करनाकात. वॉचान्स परत मेळपाना. आई मम्मा आसूं न्ही तयार. हांव आसूं गो बाये. हांव अजिबात तयार ना. आते बाय 5 लाख ते सोड नाका. हय म्हण. आते बाय 5 लाख मेळटकी सुनेक फोड. सद्या हय म्हण. ना गो बाय हांव मात्तूय तयार ना. आई हांगा थंयच राव वच वच वच. अशें पळय 5 लाख ते चिंतून सांगा. हांव तयार ना. तयार ना जाल्यार हांव सांगता संजय. तुम्ही तयार ना न्हू? ना तयार ना. सांगू सांगता. पळय रिंग जाता. सांगू? राव 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 नाका नाका नाका. सांग नाका. हांव तयार आसा. तशी जाल्यार आतां झगडोवपाक बंद. मारा मिटी. मारा मिटी. मारा मिटी.
हॅलो 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 फाल्यां मंगळार 12 नोव्हेंबर दनपारचे 1 सारकी पालखी जातली. तशेंच 1:30 सुमार आवडी भोजन आसतलें. तशेंच 11 सुमार नौका विहार आनी मागीर 11:30 वरांचेर कोंकणी नाटक आसतलें. तेजें नांव जावन आसा ऑल इज वेल. येवपाची आसली खंय गेली काय? वाट पळोवन पळोवन दोळे थकले. केन्ना येतली काय 5 लाख घेऊन? 5 लाख ते पूण खंय दवरतले काय हांव? केन्ना काय 5 लाख ह्या हातान म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक कशी जाल्या? 5 लाख हांव 2 फावटी मेजतलें. ना 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 4 फावटी मेजतलें. 4 कित्याक? 5 लाख ते 5 फावटी मेजूकूच जाय. खंय पावली? आतां बँकेन एक दुसरो अकावंट करचो पडटलो. पयलींच्या अकावंटाचेर नाका. ही सून धडाची न्ही. तिका म्हजे पयलींचे सगळे अकावंट खबर आसा. एक फावट 5 लाख हातान पडूनी हिका कशें करता तें पळय हांव मागीर. पयशे हांव म्हज्याच कडेन दवरतलें. हिका हात सुद्दां लावपा दिवपाना. बँकेन म्हज्या अकावंटाचेर उरतले पयशे. ते दाखयता. पूण ही खंय पावली काय येवपाची ती? त्या मॅडमी फोन तरी करपाचो आसा भेड्डेक. आई कोणाकडे उलयता गे? ना गो ती मॅडम येता काय पळयतालें हांव. येतली ती. कोण ती आयले उपरांत फोन कर म्हणी. म्हणजे ही मॅडम आणि ही भवानी एक तर. कितें चिंतू गे? काय ना गो बाय. चड चिंतपाचें ना. येऊ केन्ना येता ती. आमी मात सारके रावपाचें. तूं च्या पिली? ना. दवरल्या गरम करून चल पी. बरें. आनी पोळे आसा. हे पोळा हाड नाका गो बाय. चाच घेता. पूण एक पोळो घेता. खा खा. एक कित्याक दोनी खा. फुकी खंयची? हेजे पोट भरतात पूण दोळे भरनात. राव एकदां गाडे 5 लाख म्हाका मेळटली. मागीर शिकयता तिका हांव. मॅडमीक सांगून सगळे पयशे हांवूच घेता. मॅडमीक तातूंतले 5,000 दिवपाचे. पूण 5 लाख मेळपाक जाय. पिली च्या? हय आनी फळे बी दोनूच खाल्ले. आनी एक कित्याक सोडपा जाय काय म्हटलं. बरें केलें खालें तें. पूण राव गो ती कोण येवपाची खंय गो? आनी केन्ना येतली गो ती? आनी तिका रूम खंयचो गो रावपाक? आगे रिमा आनी सिमाचो रूम आसा न्ही. तोच दिवया तेका. हय हय
सारकें. पूण कांय दीस रिमा आनी सीमाक तुजे रुमान न्हिदून या. शी बाय नाकू गो ते धाकटे रिमा अशें पाय उडून न्हिदपा दिना गो म्हाका न्हीद पडना. 4 दीस पाशेस काड गे मागीर पयशे मेळटगीर न्ही सुशेगाद. राव गो ती इतली पयशे कशे हाडटली गो बॅगान भरून काय सुटकेसीन भरून गो. हाडू ती कशी आमकां 5 लाख मेळ्ळ्या पुरो. हांव मेजतलें हा पयशे. मेजतले आनी ती चॅक घेवन आयली जाल्यार हाडू गो चॅक करून हाडले आनी बरें मुगो तरी हांवूच मेजतलें. आगे चॅक हाडल्यार कितें मेजतली. म्हणजे गो आगे चॅक तो ताजे 5 लाख बरोवप त्या बँकेन दिवप मागीर बँक आमकां पयशे दिता मागीर आमकां जाय तितले काडप. अशें बरी कटपट मुगो ही. पूण हांव पयशे बँकेन म्हज्याच अकावंटाचेर दवरतलें हां. आउंट म्हणल्यार आउंट गो बँकेचो. आगे ताका आउंट न्ही अकाउंट म्हणटात ताका. तेंच ग आसा म्हज्या नांवार अकाउंट. तुजे नांवार कित्याक आउंट म्हज्या नांवार आसतलो पयशे म्हज्या नांवार आसतले. आगे म्हजो आसा न्ही अकाउंट. तुजे नांवार कित्याक गो हांव घरची व्हड मनीस मुगो पयशे म्हज्या नांवार जाय म्हाका. तुका बँकेची कामां कळटा ते सगळें हांव पळयतां. आबा बँकेची कामां तूं पळयता पयशे तुजे नांवार दवरून तूं पळयता आनी हांवें कितें बेश्टें तुका पळोवपाचें. ना 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 पयशे म्हज्याच नांवार आसतले पयलीं सांगून दवरता. म्हजेर विश्वास ना गे तुजो. विश्वास तुजो म्हजेर ना म्हणून तूं अशें करता. हय पयशे मेळ्ळ्यार हांवूच दवरतलें. हांवूय पळयता पयशे तुजे नांवार तूं कशें दवरता तें. चल गे पळय कोण आयलो तो. म्हजी बँकेन खूब वळख आसा. कोण आयलो हांव कित्याक पळोवं तूंच पळय सदां हांवेंच पळोवपाचें. कोण आसा दारार भितर यो दार उक्तेंच आसा. हांव भितर यो न्ही. भितर आनी कितली भितर रांदचे कुडीन रांदपाक काय जेवपाक वता. हांव सू कितें तूं कोण गो तूं हांगा कशें आयलें. तूं आमकां वळखता मागीर हांगा कशें आयलें. कोण कितें कोण गो हें. आगे आई कोण. कितें तूं आजून हांगा आसा गो. लाग चलो आगे आई ती कोण कितें आयल्या. हे कांय विचारनासतना तिका धांवून घालप अशें. ती ते सर्तीची कोणी मनीस आसत जाल्यार आमगेर रावपाचें येवपाचें आशिल्ली ती जाल्यार. देवा म्हज्या हय मुगो हांवें चिंतूंकूच ना. आमी वाट पळयताली ती हीच न्ही मुगो. आतां म्हाका खबर ना आनी तीच जाल्यार गेले 5 लाख उदकान. या मुगो पळोवया मुगो सुने या मुगो मातशी पळोवपाक यो मुगो. आतां तुय धांवून येयला मगे तूंच सोद. आगो सुने राव गो सुने हे सुने. सुणी कशी गे आनी भितर. पूण देवा गणपती ते 5 लाखाचे बायले परत घरान हाड रे. तुका हांव 5 नाल्लाची पंचगात करून दिता. आई त्या बायलेक धांवून येयल्ले मागीर तुवें ती थंय राधा काकीचेर वचून बसल्या. आसा देवा गणपती पावलो रे तूं म्हाका. खंय आसा गो ती राधा काकीगेर आनी शांताय आसा गो थंय. आवय दोगांय कितें कान फुकता म्हण देव जाणा तिजेर. चल या तिका व्हरपा या चल या. खंयची घेवन येवया ती सामकी तुमचे ड्रांकार आसा आनी म्हणटा कितें आतां हेंचें नांव कशें सर्तींतल्या काडटा तें पळोवयूच म्हणून. नाका नाका हांव जाय जाल्यार चूक मागता ना जाल्यार साश्टांग नमस्कार घालता. हांव वता गो राधा काकीगेर. सून खंय गो वचत न्ही ना जाल्यार खंयच्यान. सुने ए सुने हांवें विमाक सांगला ती खंय वता ती पळय म्हणून आनी हांव हांगा आयलें तुमकां सांगपाक. मम्मा खंय ती. मम्मा भितर आसा. ए सुने ती बायल आसा खंय गो. हांव वता राधा काकीगेर मम्माक घेवन यो. आतां कितें जालें गे. आगो ती वदळ बायल आयिल्ली ती खंय राधागेर आसा बसल्या आनी शांताय आसा खंय थंय. दोगांय कितें कान भरतली म्हण खबर ना. चल गो तिका घेवन येवया.
हे सगळे जावपा माय तुझं आता तूच घेऊन यो. अशी किती करतो गो ती कोण दिसली तुका सून झगडपाक? आसू गो ते पयलींची याद करनाका. तुका सांगिल्लें मग हांवें वच म्हणून. तू भितर कित्याक गेलें? तुझी तोंडां लागपाचें आसा म्हणून गेले भितर. तोंडा आणि तू मात तोंडा लागता ते कितें गो? ती सावली सुणी चडटा तशें चडटा मग व्हॅव व्हॅव करून आंगार. हय पिसावली सुणे सोडटात तुजेर. ए हांगा झगडावंक घे. तकली फोडाय का बेगाची? कितें जालो गो तुजें? माझी काय जावना, तुमच्याच जावपाचें आसा. पळयात ही कोण ती. वा किती तर माय सून. आगे म्हाका एक सांग, माय सुनेच्या सर्तीक तुमचें नांव कोणें दिलें? ती थंय कोणा पळयत गो? आगे हांव तुकाच पळयता. माय सून मगे तुमी हय. मागीर कित्याक झगडटा? आमी झगडटात म्हूण कोणी सांगलें तुमकां? हांवें पळयलां आत्तां. पूण थंय कोणाक पळयता तुमी? आगो तुकाच पळयना दिसना म्हाजी मातशी पाकडी आसा ती. हय हय खंय हाय कितें? माय सून मगो तुमी हय हय मागीर कित्याक झगडटात? आमी झगडनात. बेश्टो वाद तो संवाद. वाद? कसलो वाद? आतां सांग मगे आतां ओके कित्याक? तू सांबाळ गो बाये. सांबाळ गो बाय सांगता. वाद म्हणल्यार संवाद चालू आशिल्लो आमचो. चर्चा करताले आमी. अशी करता तुमी वाद संवाद? हय अशीच करता आमी वाद संवाद. चर्च न्ही गो बाये. तुम्ही बसात. तुमचें नांव सांगून तुमी. रती. केती. खेती बी गे, रती गे. आई हांगा आई 5 लाख त्या कितें उलोव नाका. परीक्षा घेता सांगिल्ली तुका हांवें. परीक्षा तूं हांगाच राव. तुमकां आमची मॅडमीन धाडला न्ही. हय हांव सुनमाय सून संस्थे कडल्यान आयल्या. बेस्ट सुनमाय म्हणून तुमी सिलेक्ट जाल्यात. हांव हांगा कांय दीस रावून तुमगे वागणूक बी पळोवपा आसा. तुमकां चलता न्ही? हय चलती कित्याक धांवता. निगे तुमी कितें थंड गरम घेतली म्हणल्यार च्या बी? च्या जाता म्हणल्यार थंड पुरो. पयलीं थंड मागीर च्या. हां बरें हाडटा. तुमी गो एक सांगू खेती. कितें? रती सांग. तुमची मान अशी कशी? सांगता. पूण म्हाका पयलीं फ्रेश जावपाचें आसा. म्हजो रूम खंयचो? अपोपट हो रूम तुमचो. सगळें दवरला भितर. एक सांगू, तुमकां खावपाक खूब जाय खंय न्ही? ते ना तुमकां पळोवन म्हटलें हांवें. म्हाकाय खूब खावपा जाय. अशें मॅडम म्हणटा तुमचे सुनेची बस परत अशें म्हणीत आसता. पूण आमची दोगांची बरी जमतली आ. कितें? काय म्हाका थंड घ्या. जीव थंड जालो गो. येत तुमचो रूम दाखयता. बाय द वे तुमी पयल्याच रावंडाक पास जाली आ? रावणा पास केलो. आगो ही रावणारी भयण बी न्ही मुगो. रावणा पास केलो खंय मुगो? आगे तू कितें सामकें 5 लाखाचें उदक सोडपाचें चिंतलां? कित्याक उलयता? हांवें कितें उलयलो गो? तेच म्हणटा मुगो रावणाक पास केलो खंय. आगे तिने रावंडा पास केलं म्हणून ना. तिने म्हटलां आमी पयले रावंडाक पास जाली म्हणून. देवा म्हज्या अशें म्हाका खंय इंग्लीश कळटा. देवा हांवें च्याक दवरला. मानवडे केती काय कोण ते? हाकाच हातान हात धरून ते 5 लाख म्हजे नांवार करून घेता. हाका खंय खावपाक खूब आवडटा म्हजे सारकें. दोगाले बरें जमतले. हिकाच ते 5 लाखांतले 50,000 दिता आणि 5 लाख म्हजेच नांवार करून घेता. हय अशी करता. आतेबाय
आम्ही आशिल्ली म्हणून तर ते तुमका 5 लाख मेळटा. ना जाल्यार गेल्ली ती. हांवें म्हाज्या घरावरून बरी दुधाची च्या आनी शिरो करून दिली तिका. आतां फायदो कोणाक जालो? बरे बरे किती तरी बरे काम केले. बरें न्ही, आमकां आमचो वांटो जाय. वाटो तोय बीन दोगांकूय 50,000. 50,000? हय नाजाल्यार सांगता आमी तिका तुमी माय सून कसली ती. राव पयलीं पयशे मेळोनी मागीर कितें तें पळोवया वाट्याची बी. तुम्ही बसात आं. ती खेतीक पळोवन येता कितें जाय तें. खेती तिजी नांव गो रती. म्हज्या तोंडाक खेतीच येता. तुम्ही बसा पळोवन येता. कितेंय जावं हांकां 5 लाख मेळपाक जायना आनी मेळ्यार सुद्दां आमकां आमचो वांटो जाय. हय तर वांटो जायच. कसली वाट लावपा आयल्या? ह्या आनी कितें गो तूं सामकी दोळे फोडटा मगो आमचेर. कसली वाट लायता काय तुजी? वाट लावपाची आशिल्ली जाल्यार केन्ना लायता आशिल्ली. हिका हांगा घेवन येना आशिल्ली. उपकार जाले तुमचे. बरे केले तुम्ही. उपकार बी काय ना, आमकां आमचो वांटो जाय. 50,000. 50,000. बरे बे दिवया. पयलीं पयशे मेळुनी मागीर उलोवया. तुमी बसा ना. तिचे पळोवपा जाय न्ही खाणा जेवणाचें. हिका सारकी दाखोवया 5 लाख. हय तर पण शांता म्हाका एक सांग, तुका दिसता ह्या माय सून भितर स्वभावान कितें बदल जातलो? जावपाक शकता 5 लाख ते. तुम्ही हांगा कितें आयली? तुमची खबर घेवपाक. शेजारी न्ही आमी. तुमच्या सांगण्याचेर हांव ना. म्हाका हांगा कांय दीस रावून पळोवपाचें आसा. पळयात. पूण तुमकां एकूच सांगता चकचकता ते सदांच भांगर आसना. हांव समजलें ना तुमकां कितें म्हणपाक जाय. म्हणजे तुमी हांगा जे पळयतात आयकतात ते तशें ना, वेगळेंच आसा. वेगळेंच म्हणल्यार कशें? म्हटल्यार माय सुने भितर खूपच प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम तर सगळ्यांकच आसा. आतां कोण कसो सॉल्व करता ताजेर आसता तें. कितें सांगता गो आमच्या पावण्याक? सांगता काय कान दुखता गो? ना बरें ती सांगताली तुमचे बद्दल. तुमकां हांची खबर ना. तांची कर्जते एक कडे आनी करपिता एक कडे. पुरू गे कळ्ळें तुजें थोमणें. चल या गो शांता. हांचा वाटेक वचपाचेंच न्ही आमच्यांनी. तांकां कितें करते करून चलया आमी. तशी दोगांय मनान सामकी बरी. तेंचे मनान कितें आसा तें पळोवनूच कळटा. मॅडम येयात मॅडम. हाय हॅलो. ही रती माय सून संस्थेची मेंबर. हॅलो हाव आर यू? फायन. नो फायर. हांव तुका विचारता तूं कशें आसा काय म्हणून. हांवें म्हटलें हांव बरें आसा म्हणून. बरें आसा गो तूं. तुजें नांव कितें गो? रती. सट्टी. ओ मॅडम 1 मिनिट. हे लाया भेटली खंयची. रती तिचें नांव. खेती. आगे रती हे. तुवें म्हजें अशेंच. तर तूं रती. मॅडम हीच ती सून संस्थेची मेंबर. आमगे कांय दीस रावपाक आयल्या. आनी रती ही म्हजी मॅडम. खरें तर हिणेच आमचें नांव तुमच्या संस्थेच्या सर्तीक घातलां. ओ नमस्कार हा मॅडम. तुम्ही सामकें बरें केलें हांचे दोगांचें नांव सर्तीक घालून. अशें कशी लागली तुमकां ही माय सून? अजून बरीच परीक्षा घेवपाची आसा. दिसता तशें नाचता न्ही. अशें कशें? म्हणून तर जग फसता. जग फसता जाल्यार पूण हांव फसचें ना. बरें तें आसूं. बरें तें आसूं मॅडम. तुमकां कितें दिसता ही माय सूनचो संबंद आसा? पूण तो कसो आसा जशें आवय तूं तसो आसा. पूण सगळींच काय आवय तूं सारकी आसता न्ही. हय पूण
धू म्हणून पळोवपाक जाय. सारखे मॅडम सारखे. जशी आपली धू दुसऱ्यांगे सून म्हणून येता तशी कोणाला तरी सून दुसऱ्यांगे धू म्हणून येता. तशें आसता. धू जशी दुसऱ्यांगे सून म्हणून येता तशी कोणाला तरी धू आसतलीच न्ही. तेन्ना वायटातले मनातले सगळे सांगपाक जाय. बरें वायट पटोवन दिवपाक जाय. आणि सुनेने बी आपली मायचो आदर करपा जाय. हय तर करपाकच जाय. माय आपले आवयच्या जाग्यार आसता तिका त्याच जाग्यार दवरपाक जाय. माय अनुभवान सदांच श्रेश्ठ. तिच्या बरोबर घरच्यो चर्चा करपाक जाय. निर्णय घेवपाक जाय. मॅडम तितून कितें जाता? एकमेका कडेन बरें उलोवंक जाय. एकामेकाचे उलोवंक जाय. काम करतना अशें घरान आयदनां आपटोवची ना. घरान वायट कृती घुसच्यो ना आनी संवसार फुलतलो. ए सुने परीक्षा कोणाला चालल्या? आमची काय तुझी मॅडमीची गो? आगे ओगी राव गे मातशी. किती ओगी राव? माय सून कोण? तू आणि हांव काय ती गो? आम्ही परीक्षा कोणाला तर दिवपाची गो हांगा? मॅडम विता कितें जालें? किती झाले? म्हणजे या सोडतीक आणि वाटेकारी 5 लाखां खातीर? वा 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 वा. आता मॅडमी कळले. त्या राधा आणि शांताकूय हाड आणि रिमा आणि सीमाय हाड. तांकांय वाटेकारी करूया. आगे ओगी राव गे मातशी. किती ओगी राव? हे तुझे नाटक न्ही मुगो. इतले वाटेकारी हाडून मायक पोसोवपाचे. हे पळय म्हजे कसलोच आरोप करनाका. सांगून दवर तुका. आगे बाये तू म्हाका धमकी दिता म्हणजे हांव कितें सांगता तें सगळें खरें. कितें खरें? ते 5 लाख मेळटे सगळे पयशे तुकाच दवर. म्हाका नाका तातूंतलो एक नवो पयसो. मॅडम पळयले सून माय सून कॉन्टेस्ट सुरू जालो. अशें हय मुगो. रावा. तुम्ही सुदारपाची ना गो. शेवटाक आपली माय सुनेची जातीर गेली. ओय जात कोणाली वयर काडटा जातीर वचनाका. सांगून दवर तुका. आवय शू आमकां शिकयतली. ओय कितें हय? गावडाळीच तुम्ही. मूर्ख तुम्ही. तुमच्या घराण्यात ब्रूद. कितें? कितें म्हटलें? ब्रूद ब्रूद. मायपण गाजयत गे. हय हय वानार खंयची. मॅडम खूप जाल तुमच्या. आसूं म्हजी माय गावंडळ आसूं ती मूर्ख. पूण तुमचे कडेन भीक मागपाक येवना ती. पायरो सांबाळून उरल्यार जाल्यार बरें जावचें ना. ओ अरे वा. माय की माय सून सुद्धा. कितें गो कितें समजला? तुवें कितें चिंतलां? कोणाक दुसऱ्याच्या घरान अशी उलयतली आनी हांव ओगी रावतलें? सारकें मनीसपणान उलयात. सांगता तुका. आवय मॅडम तुजो अपमान. कितें करतालो गो तूं? चलपाक लाग म्हज्या घरांतल्यान. गेट आउट. गेट आउट. अशें तूं जाणा वा तुजी नोकरी म्हज्या हातीन आसती. तुजो बॉस हांव. खड्ड्यान गेली तुजी नोकरी ती. चल बस. घाल गो मोडून. कितें जालें गो? कांयच मेळना हांगा. तू म्हाका मोडून घालतली. हय, दाखयन तुका. तुजें पोट राव रे. आगे सून माय सून
नाचया नाचया जाता थैया ताता थैया. अगो आतां नाका आतां मॅडम येवपाची आसा. कालचे नाटक बरें रमलें. मॅडम धावली म्हणून वाचली. आई तर साडी वयर काढून तिच्या फाटीक लायिल्ली. आई आणि मम्मा सारकी जाग्यार येता. आज पळोवया कितें जाता तें. पळय गो कोण ती मॅडम आसतली. हॅलो ए डॅडी डॅडी. हय हय हांव बरें आसा. सीमाय बरें आसा. हय 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 ना ना झगडनात ती आतां. हय हय सगळीं बरीं आसा. राव गो घोडये हांव उलयता दिश्टी पडना. आं सीमा तें दिता दिता घे गो. हॅलो डॅडी. हय बरी 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 सामकी बरी आसा सगळीं. हय 2 दीस उरले सुटयेचे. हॅलो हॅलो. कितें जालें गो. कट सो जालो. घे दवरया. आसूं करतलो मागीर. म्हाका हांगसरलें सगळें सांगपाक जाय आशिल्लें. जाल्यार कितें करया कट जालो न्ही. अगो रिमा आमी तें काम करूंकूच ना मगो. काम खंयचें गो काम. मॅडमीन सांगिल्लें तें. आमकां ती आयल्या ती कोण ती गती तिच्या रुमान कितें तरी दवरपा सांगिल्ली न्ही गो. या बेगीन दवरया. या या. खंय वता गो बेगीन बेगीन. खंय ना. ती आयल्या ती दती म्हणटाली की माय आनी सून एकामेकाची बरी काळजी घेता म्हणून. ए रिमा तूं सांग गो. आई आंग्या आमी मगे सांगताली कितें जाणा मागीर सांगता. आगो आगो राव गो आगो कितें दवर म्हणटाली गो ती. शी कितें म्हणटाली काय. पूण अशें कशें जालें काय म्हणटा. सून म्हजे खातीर काल आपणे मॅडमी कडेन झगडली. म्हजी सायड घेवन आपले मॅडमीक गेट आवट म्हणून धांवणयलें. आज घरानूच आसा. म्हजे खातीर आपले कामाचो त्याग केलो. कामां सुद्दां वचूना. पूण अशें कशें जालें. म्हजी सून अशी कशी वागपा लागली. सदां सुनेक हांव घरची कामां करपा लायता. तें बाबडें कामा वेल्यान येवन सुद्दां घरांतली कामां करता. पूण हांव कितें करतां. फक्त तिचे कडेन झगडटा आनी शेजाऱ्या कडेनय झगडटा. हय म्हजेंच चुकता. खंय तरी म्हजेंच चुकता खंय आगे आई आदन दवरला भितर. तापत जाल्यार मातशें बंद करा. हांव येता रोखडेंच. बरें तूं सुशेगाद यो गो बाय. हांव पळयतां. तूं गडबड करनाका. बरें. राव गो. कामां वता मुगो. ना कित्याक आज जिवा मातशें बरें दिसना. का? फाल्यां गेल्यार गेलें. काम सोडू दिना मुगो. ना अजून. पळय हांव सांगतें आयक. काम सोडनाका. आजकाल नोकरी मेळपाक खूब कठीण जालां. म्हजें आयक. हांव जाय जाल्यार तुजे त्या मॅडमी कडेन वचून चूक मागता. पूण काम मातशें सोडनाका. हांव चूक मागता जाय जाल्यार. नाका आई तुवें कसलीच चूक मागपाची गरज ना. कित्याक म्हूण तुमी चूक मागपाची. आमची कसलीच चूक ना. दुसऱ्या घरान कितें उलयतली. मॅडम जाली न्हू कितें जालें. तुका कितें मान आसा काय ना. आगे बाये म्हजो मान. म्हज्या माना खातीर नोकरी सोडटा गो. म्हजो आनी कसलो मान गो बाये. म्हजेंच चुकलें. हांवें अशें करूं जायनाशिल्लें. कित्याक करपाक जायनाशिल्लें. कांयच चुकुना तुमचें. आनी म्हज्या दोळ्या मुखार तुमकां ती कितें म्हणटली आनी हांव सोंसून घेतलें. देवा म्हजी हे सुनेची रूप पयलीं कित्याक दाखोवन रे तुवें. आई त्यो गजाली येत नाका. आमी आतां एकमेका कडेन बरें रावया आनी त्या बाई रतीक खूश करया. सर्दीचें इनाम मेळ्ळ्यार मेळ्ळें. नाकू गो बाये. ते पयशे बँकेन घाल नाल्यार तुज्याच म्हऱ्या दवर. म्हाका बाय म्हजे 5 लाख मेळ्ळे सुनेचे निमतान. आगे आई कितें जालें काय आईचें. अशी रडतशी कित्याक गेली. म्हजेंच चुकलें. हांवें तिका खूबच वायट वागणूक दिली.
हांवेंच तिका खूब वायट वागणूक दिली. हांवें तिचे कडेन खूब वायट उलयलें. हांवें मात्तूय चिंतूना तिचो चलो भायर आसता आनी कोणा भरोशाचेर सोडून गेला म्हज्या. आनी हांव तिचे कडेन खूबच वायट उलयलें. पूण फुडें आतां अशें जावचें ना. हांव आई म्हजे कडेन कशी उलो, हांव तिचे कडेन बरें उलयतलें. हय, आई ती म्हजी, आईच ती म्हजी. आगो राधा, वातावरण कशें तंग दिसता पळय. शांता, वातावरण तंग दिसता. हय गो, पण दिसता तशें नासना म्हणून आमी सदांच बसतात. हय गो, चल सर फुडें. यो. आगो सविता, कितें गो, कितें जालें? जिवाक बीन बरें दिसता मगो. कालच्यान नाच मगो तुमी. म्हाका दिसलें रागायले आमचेर. कितें गो तूं अशें रागार म्हणून जाव जाता? शेजारी मुगो आमी. आनी शेजार जावन गो पावकूच जाय. रागार जावन खंय वचपाचें आसा आमकां? आगो शांता राधा, आयली तुमी. बरें दिसलें आं तुमकां पळोवन. म्हाका दिसलें म्हजी काळजी करता तूं पळोवन म्हजेर रागार काय म्हणून. ना गे आतेबाय, तुवें काल केलें तें बरेंच केलें. ती मॅडम भायली. आमकां कित्याक तिची पडला? आमी एकमेकाक पावकूच जाय. हय गो, हें सारकें तुजें. तुमकां खबर आसा आमचें मुगो घरचें वातावरण कोणी तरी दुशीत केलां अशें म्हाका दिसता. आनी ते जाग्यार हाडपाक आमकां तुमची मदत जाय. आमी आसा तुमच्या वांगडा. शेजार धर्म तो. आमी आसा तुजी खुशी. हांव पळयतां. कोण गो पळय. आगे आतां काय पुलीस मगे. पुलीस आयले. पुलीस? पुलीस पुलीस कितें? हे तुजी मॅडमीन धाडला आसतलें शिवर म्हाका धरून व्हरपाक. पूण कित्याक? आमी कितें केलें तर? कितें केलां? काल तूं धांवताली म्हणजे साडी वयर काडून तिका मारपाक. आई तू कांयच भिनाका. हांव आसता सायडीन. आमी आसा तुज्या सायडीन. कोण तुमी? कोण दिसना हांव कोण ते हे कपडे भाड्याचे घेतले. नो अटॅक, नो अटॅक. सायडी सर, अटेन्शन. वळखीचीशी दिसता मुगो. खंय तरी पळयलीशी दिसता मुगो हिका. हय मुगो. नो मिटिंग, नो मिटिंग. सायडी सर, सायडी सर, सायडी सर. ही परतून परतून जीप कित्याक भायर काडटा? आगो चाळे दिली आमकां. अशी करून. पूण मॅडम तुमी हांगा कित्याक आयल्यात? कित्याक आयल्या? कित्याक आयले ते विचार. पूण मॅडम चूप. राग काड नाका. सामकें डेंजर हा. राग आयलो गुळी घालतले. पूण तूं आमकां वळखीची दिसता. वळखीचे दिसल्यार कितें जालें? तुमी म्हाका भिवप ना? भिवप ना? मॅडम तुमची कोण जुळी भयणी आसा? रती. आसा? ना ना हांवें काय विचारना. सारकें म्हटलें तुवें. तुका कशें कळ्ळें म्हाजी जुळी भयण आसा म्हणून? सांग बेगीन सांग. मॅडम आमगेर एक बायल मनीस आयल्या. सारकी तूच काय म्हूण तूं पाव आमकां. रती. हय हय. रुती हय. खंय आसा ते? खंयच्या रुमान रावता ते रुमान रावत ते. ह्या रुमान म्हाका हो रूम चॅक करपा जाय. येयात भितर. ही आनी नवीनूच भानगड मगो राधा. गो शांता. चल या आमी. चल या आनी भानगडी तूं वळख ना. ओय खंय वता? आमी घरा वतात. शेजारी आमी बेश्टी जाल्ली. बेस्टी? बेस्टी बीन कांय ना. म्हाका ह्या घरान ड्रग्स सापडल्यात आनी विटनेस म्हणून म्हाका तुमच्या दोगांची सायनी जाय. मॅडम आमी कांयच करूं ना. आमची कांयच चूक ना.
गुमान म्हणल्यार ह्या घरान मेळ्या त्या खातीर म्हाका तुमच्या दोगांतले एकट्या कोणाक पुलिशेन मारपा पडटलें कोण येता माय काय सून मायकूच व्हरता आतां नाका नाका मॅडम म्हाकाच अटक करात नाका नाका ताका वन नाका मॅडम म्हाका वरा तूं वच नाको बाय तू रिमा आनी सीमाक पळय हांवूच वता नाका नाका मॅडम म्हाका व्हरात कितें जाल्लें तुमगेले म्हाका वार करून दोगांयकूय व्हरू यो गो नाका ताका वन नाका म्हाका वरा प्रवास पळय आयली ही मॅडम हिण त्या रोतीक आमच्या घरान हाडिल्लें येवनीच त्या रोतीक त्या रोतीची खेती करना न्ही माझी कुळाची नांवूच न्ही हांवें खंय फाट फोडल्या गो तुमची यानी कितें गो बाय लागली भेड्डी आगे काना घाल भायर यो काना भेड्डी खंयची आतां सांगात किती सांगा आता तूच सांग त्या रोतीन किती केलं ते पळय आता ती मोनी सांगा हाडून दवरिली तिने पळय सगळी किती नाटक केलं ते त्रास सांग जाले आमकां मॅडम रोजीन ड्रग्स हाडून आमच्या घरान दवरला आतां पुलीस आमकां त्रास करता म्हजी सुनेक धरून व्हरता म्हजी सुने व्हरनाका तिका सांग म्हजी सुने व्हरनाका म्हणून इतले दीस तू तुझ्या सुनेक जावसून तुका एकामेकाक उदकान पळयताली आनी आतां सुनमा एकामेकाक सांबार करतात मैडम देखा 5 लाख का कमाल और माय का धमाल 5 लाखाचे तोंड पयसरी अशी एकमेकाक आपूण दुसऱ्यावर करतली आता दोगां एकमेकाकडे जवडटात मागीर म्हणटली आता दोगां एकमेकाक सारवार करतात म्हाका वर तुका वर हांव सांगता 5 लाखाचे तोंड पयसरी अशीच करतली कशी सुदारची नात नाका मागीर म्हजी सून आनी खंयची माय ओगी रावा थंय नाका आमकां ते 5 लाख सारकें तुजें नाका आमकां ती सर आमी कितें उपाशी ना हांगा पूण पोलीस मॅडम तुजी भयण रोती हे आमगेर कशी दवरून गेली आमकां खबर ना आमकां त्रासान घाली तिणें हाका पुरावो ही 2 शेजारी आनी ही मॅडम आसा पूण ती आमची कित्याक साथ दितली आमी केन्नाच तांचे कडेन बरे भशेन उलोवना पुलीस मॅडम आतां एकूच उपाय उपकार कर आमचे आई नाका म्हाका व्हरात पुलीस कोण पुलीस हांव काय पुलीस न्ही मागीर तुमी कोण तर रती म्हजी जुळी भयण बीन कोण ना हांवूच पुलीस आनी हांवूच ते ड्रग्स वाली रती म्हणजे नकली पुलीस नकली ड्रग्स पळयात टेस्ट करा आनी कितें तें मीठ हय मीठ तुमच्याच घरचें मीठ पूण ही सगळी भानगड कित्या खातीर तुमकां जाग्यार हाडपा खातीर जेन्ना हांव तुमगेर पयलीं फावट जेवणाक आयिल्लें तेन्नाच म्हाका तुमचेर दुबाव पडिल्लो हांगसरले सगळीं सांगतलीं हिंची दोगांनी म्हाका सांगलें तुमचें कितें तें मागीर आमी सांगलें तुमी माय आनी सून सदांच झगडटात म्हणून मागीर मॅडमीन एक प्लॅन केलो तुमची सदाची झगडी बंद करपाक आनी आमकां बरे पैकी साथ दिलो तो तुमच्या चलयांनी चलयांनी हय सीमा आनी रिमान हांगा कितें तुमचे मदीं जातालें ती सगळें म्हाका सांगतालीं आनी हे रती म्हजे बेस्ट फ्रेंड तेका हांगसरलें सगळें सांगतकीर ते हांगा येवपाक तयार जालें हांवूय कोणाची तरी सून जरी दुसऱ्या घरची असली तरी ती त्या घरात लग्न जावन येता तें घर तिची जाता त्या घरांतलें जें कितें वायट बरें आसता तें तिची जाता तिची आपुलकी माया प्रेम त्या घराचेर वाडत रावता
कालांतरान ती माय जाता आणि एक दीस ती घराण्या खातीर वावरत वावरत मसळ वाटेर वता. हय गे बाये, पोटली तुजी म्हाका सामकी पोटले. मॅडम तुमच्या खातीर आमी सुदारपा पावली. आमी सदांच झगड्या फुडें आसताली. आणि आता नाका गे बाई सगळी. पूण सीमा न्ही रिमा खंय गेली? असा ती सीमा निर्मा. चला गो तुमची एंट्री घे. मम्मा म्हजी काय चूक ना, सगळी चूक या रिमाची. म्हजी क्या गो घोडये? घोडये म्हणनाका व्हड मगो हांव. व्हडले मगो जाल्यार व्हडल्या सारके काडयो क्या करता? आमी केन्ना चाडयो केल्या? जाल्यार तूं मम्माक कितें सांगताल तर म्हजी काय चूक ना, सगळी चूक रिमाची म्हणून. हय सगळी चूक तुजीच, म्हजी कांयच चूक ना. ना पळयात माय सून सुदारली